तुम्ही सगळ्यांनी पहिला आयज लोकांचेर कशी परिस्थिती येयलेली आसा। आयज आमची भावाची गाडी जी बंद पडलेली, आयज जे पेट्रोल डिझेल जे वाडलेले आसा त्याच्या लागून अक्षरशः लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा। आयज ही गाडी आमी ओडीत हाडची पडली आणि आयज लोकां कडेन पयशे नसल्या कारणान आयज गाडयो बीन आसा तो व्हरून लोक आपल्या घरान दवरपाक लागलेले आसा। दुखलीत आयज तेजे एक तुमी हांगा उदाहरण म्हणून पळयलेलें आसा। आयज लोक गाडी दुखलीत व्हरपाक लागलेले आसा। मुद्दाम सांगपाक सोदता, ज्या हिसपान आयज डिझेल आनी पेट्रोल वाडपाक लागलेले आसा अशें केन्नाच आमचे भारताच्या इतिहासान जावं नासलें। आयज गेली 15 दीस आमी पळयता डेली उठून डिझेल पेट्रोल वाडत आसा। आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा, 15 दिसां भितर 10 रुपया पेट्रोल आनी डिझेलाचेर वाडलेले आसा। आयज हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, कित्याक आयज मोदी सरकार NDA सरकारान सांगलेलें कितें बहुत हो गई पेट्रोल और डिझेल की मार, अब की बार मोदी सरकार, हो डायलॉग हो स्लोगन तेंचो आसलेलो। बट आयज जे स्वता ह्या गव्हर्मेंटान BJP गव्हर्मेंटान आयज जे पेट्रोल आनी डिझेल वाड केलेले आसा, मुद्दाम तुमकां सगळ्यांक उगडास करपाक सोदता, जेन्ना NDAचो काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलेलो 2004 ते 2014 तेन्ना जे क्रूड ऑयल जे पेट्रोल आनी डिझेल करपाक लागता ते क्रूड ऑयल बॅरल आसले ते अमेरिकन डॉलर US डॉलर 107.09 असलेले, 107.09 US डॉलर असलेले। आणि आताच्या टायमाचेर सध्या आसा 40.66 40 रुपया 66 पैसे पर बॅरल US डॉलर आसा। तेन्ना 107 आणि आता 40 डिफरन्स पळया, 3 टायम्स डिफरन्स जाल्लो आसा। बट तेन्ना जो पेट्रोलाचो आनी डिझेलाचो रेट आसलेलो तो 63 रुपीज आसलेलो आणि आयज जो डिझेलाचो रेट जाल्लो आसा पेट्रोलाचो तो 80चेर पावलेलो आसा। आयज पयले फावट इतिहासान अशें जाल्लेलें आसा डिझेलाचो रेट चड जाला पेट्रोला पेक्षा। आयज अशी परिस्थिती येयलेली आसा। हो जो डिफरन्स आसा 107 रुपया त्या टायमाचेर तेन्ना सुद्दां पेट्रोलाचो रेट 63 आसलेलो आणि आयज पेट्रोल बॅरल जे 40 US डॉलर जाल्यार पेट्रोलाचो रेट कितलो कमी आसूंक जाय आसलो। हे कित्याक लागून जावना, कित्याक UPAचो गव्हर्मेंटा टायमार काँग्रेसीच्या टायमाचेर पर लिटराचेर 1 लिटर जर तूं पेट्रोल घालता जाल्यार टॅक्स जे गव्हर्मेंट चार्ज करताले ते 3 रुपीज 46 पैसे चार्ज करताले, 3 रुपया 46 पैसे। आणि आता 1 लिटराचेर सद्याचो गव्हर्मेंट NDA गव्हर्मेंट कितले चार्ज करता तूं 1 लिटराचेर 31.83 पैसे 31 रुपीज 83 पैसे पर लिटराचेर टॅक्स चार्ज करता। डिफरन्स पळया 3 रुपया आणि 31 रुपीज डिफरन्स पळया कितलो आसा तो गव्हर्मेंट चार्ज करता। म्हणून आयज आमचे पेट्रोल आनी डिझेल हे म्हारग जाल्लेले आसा। आयज गव्हर्मेंटाक जाय आसलेले इंडिया गव्हर्मेंटाक जाल्यार हे डिझेल आनी पेट्रोल आयज आमकां 35 आणि 30 रुपयान मेळोंक जाय आसले। बट आयज रेट वाडत आसा 80 रुपयाचेर पावलेलो आसा। आयज डिझेल आनी पेट्रोल वाडल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे आमी आयज एक महामारी बिमारी जी जाला कोरोना व्हायरस, तेच्या लागून लोक घरान आसा, लोक बेकार आसा, लोकांक धंदो ना, काम ना, लोकां कडेन पयशे ना। आणि एका हेवटेन CM सांगता कोणेन भिवपाचें न्हू म्हणटा तो, कोणेन भिवपाचें न्हू। एका वटेन CM म्हणटा कोणेन भिवपाचें न्हू। एका सायडीक इलेक्ट्रिसिटीची बिलां वाडयत आसा, एका सायडीक डिझेल पेट्रोल हे सगळे वाडत आसा। आयज डिझेल आनी पेट्रोल वाडप म्हटल्यार कितें आख्खो मार्केटाचेर इफेक्ट पडटा। हे पायलट भाव आसा तांकां आयज पेट्रोल म्हारग जाला, बट तेंचे जे लोकां कडसून पयशे घेवंक ते एक्स्ट्रा घेवंक शकपाना। आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा। मागता गव्हर्मेंटा कडेन बेगिना लोकांक हेजो वॅट डिडक्ट करून हेजो बेनिफीट लोकांक दिवचो, हे हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, हे सगळ्या आमदारां कडेन मागता।